उदळ डॉक्टर ऑस्कर रिबेला आसलो, तेणी एक स्टेटमेंट केले की आम्ही भायल्या लोकांचेर उलोवचे न्हू आनी फक्त दिल्लीकारांचेरूच उलोवचे. तो म्हाकाय सदां ते सांगता आनी तिणी हें म्हटलें की हांव कोणाचें आयकना म्हणून. एकूच सांगपाक सोदता सगळ्यांक, हे 9 वर्सां जेन्ना हे रेव्होल्युशन केलें हांव, आमी केन्ना खंयच्या पॉलिटिक्सान ना, खंयच्या चळवळीन ना, स्टुडंट युनियनान ना, केतूनच ना. ही जर चळवळ जर जाली आनी हे जर रेव्होल्युशन जर जालें जाल्यार लोकांचे आयकूनच जाले, सगळ्यांचे सजेशन्स घेवनूच जाले, एक्सपर्टां कडेन बसून त्यांचे एडवायस घेवनूच जाले. हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे जो कॉन्सेप्ट आसलो, जो बिल आसले, जे डिस्कस करपाक कितल्याशा लोकांकडे म्हाका बसचें पडलें, विरेशाक बसचें पडलें. आमी बसून लोकांचे आयकूनच हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरता आनी हेल्लें आसा. तर जर कोणाक दिसता की हांव लोकांचे आयकना नाजाल्यार रागान उलयता, तेका रिजन एकूच आसा. आता तुम्ही पयला आसता थोडे म्हयने जाले हांव चड राग करिना. रिजन लोकांक आवडना रागान उलयल्ले. लोकांक फोटिंगपणा करून नागल्ले एक टायम आवडटा, पूण रागान सत्य उलयल्ले, ट्रूथ उलयल्ले आवडना. पूण हांव फोटिंग उलोवचो ना, पूण रागानूय चड उलोवचो ना. आमी हे रेव्होल्युशन करतना इट इज नॉट ओन्ली हांव आनी विरेश आनी विश्वेश ना, तो पुणे गेल्लो आसा एका ट्रेनीक. सो तेका लागून लास्ट 5 दीस ना, तेजो फोनूय ते 5 दिसांक बंद आहा. सो तेका बाबड्याक खबर ना कितें चल्लां तें. सो आमी तिगूच जाण न्हू, कितलेशे हजारांनी भुरगे ह्या क्रांतीन जॉयन जावपाक आमकां गोंयभर भोंवचें पडलें. दिसाक 200-250 किलोमिटर आमी ट्रॅव्हल करता. हे ट्रॅव्हल करून लोकांचे गांवांत वचून, प्रत्येक गांवांत कॉर्नर मिटींग घेवन, वाड्याचेर वचून हे रेव्होल्युशन आयज ह्या पावणेचेर पावल्ले आसा. हेका लागून खूब कश्ट केला आमी, सॅक्रिफायस केला. आनी हांव रागान उलयता तेका एकूच कारण आसा की हांव म्हाजें घर मानता आनी गोंयकारांक म्हाजी फॅमिली मानता. म्हाज्या फॅमिलीक तर लास्ट 7 वर्सां टायमूच दिवंक ना. जेन्ना म्हाज्या फॅमिलीचेर आनी म्हाज्या घराचेर अत्याचार जाता तेन्ना म्हाका राग येता. हांव तुमकांच विचारता, जर तुमच्या घरान येवन कोण भायल्यान येवन घुसलो तुमच्या घरान आनी तुमच्या फॅमिलीक त्रास केलो, तुमच्या बेडरुमान घुसलो, तुमच्या किचनान घुसलो, तुमच्या सोफाचेर पांय वयर दवरून टीव्ही लावपाक लागलो आनी घरांतल्यान भायर सरना तुमकां दादागिरी करता, तुमकां जेवण वाट म्हणून सांगता, तुमकां आयदनां धुव म्हणून सांगता, तुमकां राग येवचो ना? जाल्यार म्हाका राग येता जाल्यार भितर चूक कितें, रॉंग कितें? मनोज एग्रेसिव्ह उलयता, मनोज रागान उलयता. राग आनी एग्रेशन डजंट मीन एरोगन्स. डिफरन्स आसता भितर. आयज खुबशे थोडे जाण नांवां घेयना, पूण थोडे जाण आहा ते म्हाका आनी विरेशाक दोन आमी वेगळे एंटिटी म्हणून दाखोवपाक सोदता आनी प्रयत्न करता. हे मुद्दाम हांव उलयता ह्या पावणेचेर. ही आरची फॅमिली, आरजी ना जाल्यार हांव ना, आरजी ना जाल्यार विरेश ना, आरजी ना जाल्यार आमच्या भुरग्यां ना, रेव्होल्युशनरी ना. आरजीच्या वयर आमकां कोण लागना. पूण आमी हांगा राजकारण करपाक येवंक ना. हो प्रोटेस्ट आरजीचो न्हू, हो प्रोटेस्ट लोकांचो, पांयाचो, लोकांचो, गोंयकारांचो. आमी तुमकां पळयता आसतले हांगा तुमकां खंयसरूच आमच्या पार्टीचो फ्लॅग दिसचो ना, कोणूच पार्टी टी शर्ट घालून येवंक नासतलो, कॅप घालून येवंक नासतलो, कांयच ना. पार्टीचे स्लोगन पासून आमी दिना. येदो व्हडलो चिमलाचो प्रोटेस्ट जालो, 44 days आमचो अजय बाब आमचो तो लीड करतालो आमच्या गोविंद बाबा वांगडा. आमी केन्नाच थंय पार्टी मदीं हाडूंक ना, कित्याक आमच्या आरजी शिकवणूच आसा की गांवाचो प्रोटेस्ट हो गांवचोच प्रोटेस्ट आसपाक जाय, तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आसपाक जायना. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले. आयज लोक ग्रामसभेन वचून मेगा प्रोजेक्टाचेर रेझोल्युशन घेता, रस्त्याक वयता टेपी लायता. कोणे शिकयले टेपी लावपाक? मेगा प्रोजेक्टान वचपाक कोणे शिकयले? आरजी. ही आरजी विचारांची क्रांती आसा. ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू, ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू जी येतली आनी वयतली भाशणां करतली म्हणून. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले, एम्पावर केले. आयज आमच्या शिवाय भुरगे वचून प्रोटेस्ट हँडल करता, ग्रामसभेन वचून रेझोल्युशन घेता, ते रस्त्यार वयता टेपी लायता, बिल्डरांचे प्रोजेक्ट बंद उडयता. आमची गरज लागना, कित्याक आमचे ड्रीम आसले रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आसो नासो, पूण गोंयकार आमचो एम्पावर जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गांवान आपलो गांव वाचोवपाक आरजी पावची ना, पूण त्या गांवचे लोक आसपाक जाय, तेंच्याकडे ती ताकद आसपाक जाय, तेंच्याकडे ते रेझोल्युशन आसपाक जाय, तेंच्याकडे पंचायत राज तेंच्याकडे स्टडी जाल्ली आसपाक जाय. तेका लागून आमचो अजय बाब कोलकर CS कंपनी सेक्रेटरी आपले काम धंदो सोडून भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता. सो ही चळवळ जी आमी उबी केल्या, ही चळवळ
घामा कश्टान उभी जाल्ली आसा ही बेश्टी सांगना हजारांनी करोड कितले आयज म्हाका दिसता आमी जितले प्रोजेक्टांचेर हाडेला कंप्लेंट घातला 100-150 कोटी तरी आमच्या पार्टेक आमी अजून मेरेन करपाक शकताले आयज पासून या पवित्र हेचेर रावन सांगता आमच्या पार्टीच्या अकाउंटान लेस देन 1 लाख रुपीज आसतलो लेस देन 1 लाख रुपीज गोयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी नावा कितें आमी बी टीम आमी सी टीम आमी हे आमी ते आयज युरी बाब आसा तो उलयता हेल्टन उलयला वेंजिकाल उलयला क्रुज बाब उलयला की युनिटी आमकां जाय युनिटी आसपाक जाय आमी युनिटी करपाक पयलीं तयार नासले आमकांय दिसताले की आमी एकटे वचोन कितें तरी जातले म्हणून पूण बीजेपी इतले पावरफुल जाल्ली की आमकां युनिटी करपाचीच पडटली आनी आमी ती करपाक तयार आमी करपाक तयार आहा तेजें रिजनूय एक आसा की आमी ज्या मनशां आमी कॉर्डिनेट करता आनी उलयता आमकां दिसता तेंचेर विश्वास दवरून आमी चलपाक शकता युरी आसतलो एल्टन आसतलो आता आमचो वेंजी बाब आसा क्रुज बाबा हेचे 4 जाण आहा हांगा तेंचेर विश्वास दवरून आमी फुडें वचपाक शकता की आमकां तरी दिसता पूण थोड्यांक दिसता की युनिटी जावपाक जायना तांकां दिसता आपूण 27 सिटां जिखतले कोण म्हणटा युनिटी मागीर पळोवया रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आयडियोलॉजी सारकी ना तुमी सांगा आमच्या आयडियोलॉजीन कितें चूक आसा गोंयान गोंयकारांक लागून झगडाप कितें चूक आसा आमी जेन्ना भायले म्हणटा भायले आमी कोणाक टार्गेट करता जे कोण इल्लीगल लँड ग्रॅब करून रावला तांकां टार्गेट करता लिगल कोण रावला ताका केन्नाच आमी टार्गेट करूंक ना केन्नाच तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलोवंक ना आनी ते आमकां सपोर्ट करता बरे बरे ऑफिसर्स आसतले बरे बरे बिझनेसमॅन आसतले आमी फंडिंग घेयना तेंच्या कडल्यान पूण ते अप्रिशिएट करता आमचें काम आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना आमी आसा इलिगेलिटीच्या अगेन्स्ट जेंच्यांनी आमचे कोमदाचे जागे चोरले आमची वोटिंग कार्डां चोरली जे पंच जाले सरपंच जाले आनी आमच्या गोंयकारांक दादागिरी करता आमच्या बायलांक मार्केटान सुर्यो दाखयता तेंच्या अगेन्स्ट आता तेंच्या अगेन्स्ट उलयले आमी कितें चूक करता तेंच्या अगेन्स्ट जेन्ना हांव रागान उलयता हे थोड्यांक वायट दिसता की मनोज रागान कितें उलयता खूब जाण येतात म्हाका हात दितात मनोज बरें काम करता मातसो सुशेगाद घे सुशेगाद राव ह्या 9 वर्सां जर हांव सुशेगाद रावलो न्हू आयज ही क्रांती हांगा पावची नासली ह्या भुरग्यांच्या भितर हो उजो पेटचो नासलो तो उजो पेटोवपाक आमकां आमचे लायफ सॅक्रिफायस करचे पडले आमकां रिस्क घेवची पडली आमी घुसताले ते स्क्रॅप यार्डान डायरेक्ट घुसताले स्क्रॅप यार्डांनी डायरेक्ट घुसताले त्या बस्तीनी सगळ्यांचेर आमची कंप्लेन आहा आमी घरा एकटा वयता आमकां सेक्युरिटी ना एकटे वयता आमकां खबर नासता घरा पावतले काय ना ते म्हाकाच न्हू सगळ्या भुरग्यांक आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक जे रेव्होल्युशनरीज आमी तांकां कार्यकर्ता वर्कर म्हणून हे जे रेव्होल्युशनरीचा क्रांतिकारी ह्या सगळ्यांक कितलेशेच कोटींची ऑफर येयल्या स्क्रॅप यार्डां बंद उडयता येयली ऑफर बिल्डींग बंद उडयता येयली ऑफर ते घेवन करोडपती जावपाक शकताले पूण ते जावंक ना कोणाक लागून ह्या गोंयाक लागून आयज आमदार आसा विरेश बोरकर वचा तेच्या घरांनी पळया हांव परते परते म्हणटा कितलो पयसो करपाक जातालो ते बिग डॅडीचो व्हडले कन्स्ट्रक्शन बांबोळे बंद उडयले ते हयाताचे जाय जाल्यार हयातान वचून सुशेगाद आमकां व्हरून पार्ट्यो करपाक शकतालो तो ते हयाताचे तेचेच वणटीचेर आपल्याच पॉशींचे हॉटेल आहा तेचेर वचप म्हणल्यार कापासतात जाय तेजे बिल्डिंगेचेर घातल्या कितलेशे प्रोजेक्ट तेणी बंद उडयला कितले रोड तेणी करपाक दिवंक ना डोंगराचेर कित्याक दिवंक ना कित्याक ही आरजीची पण तो सगळ्यांक एकूच सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी विरेश हे सेपरेट करूं नाका थोडे जाण पोस्ट घालतात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आनी विरेशाक प्रेज करता कितें करपाक सोदता डिवायड करपाक सोदता आनी येवन भाशणां ठोकतात विरेश म्हटल्यार आरजी हे सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय विरेश हो इंडिपेंडंट आमदार न्हू विरेशा फाटल्यान रेव्होल्युशनरीज आहा जेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून ताका जिखोवन हाडला ह्या फुटबॉलाक मत पडप म्हटल्यार हजारांनी भुरग्यांनी 9 वर्सां आपले घाम गळयला आपले सॅक्रिफायस दिला सो तेका म्हाका आनी पार्टेक सेपरेट करूं नाका आमी सेपरेट न्हू आमी एकठांय आसले एकठांय आसा एकठांय रावतले हे नंबर 1 आनी नंबर 2 चे गजाली न्हू आमी ते करपाक हांगा येवंक ना आयज ह्या गजालीचेर मुद्दाम उलयता कित्याक आमी पळयता खुबशे जाण आर्जी गाळयो मारता आर्जीर पोस्ट घालता आर्जीर भाशणां करतात म्हाजेर भाशणां करता आनी हांगा येतान विरेशाक प्रेज करता हू इज विरेश हो आर्जीचो आमदार त्या फुटबॉलाचेर जिखोवन येयल्लो आमदार तेका आनी आर्जीक सेपरेट करूं नाका तो सेपरेट जावपाचोय ना पूण हो जो एटेम्प करता थोडे मिडियाय आहात ते डिफरन्शिएट करपाक सोदता
हे करपाक आमी येवंक ना. हांगा आमी आमदार वांगडा दीस रात हांगा कित्याक आसता, कित्याक तो आमचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला, तो गोंयकारांचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला. आनी तो जो मेरेन असेंब्ली ना आनी तेका वांगड दिवपी ऑपोजिशन लिडर आसा, मागीर आमचो युरी आसा, एल्टन आसा, मागीर एनजी आसा, क्रूज आसा, जे सदांच तुम्ही पळयता वेलान वयतात, वांगडा आसता. हे 5 जाण तर आसता 100% आसता. हांव मागता तेंच्या कडेन की हे जे फुडले इलेक्शना हे 39 आसा, जसो तुम्ही असेंब्लीन आवाज काडलाय 39 हे पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. हे स्क्रॅप जातले जाल्यार तुमकां युनायटेड रावपाक जाय. एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी जो कोण या अलायन्साच्या अगेन्स्ट येतलो त्याच्या अगेन्स्ट उलयतलो, जाता ते जावं. मागीर हांव तुमकां पयलींच सांगता, मागीर मनोज रफ उलयलो, मनोज एग्रेसिव्ह उलयलो म्हणून कंप्लेंट करूं नाका. कित्याक आमच्या हातींतले जर फुडलीं 5 वर्सां जर गेली, या बीजेपी कडे जर गेली, आमी गोंयकार उरपाचे ना गोंयांत. मागीर तुम्ही युनिटी, क्रिस्तांव, हिंदू, एसटी, भंडारी, मराठा काय उरपाचे ना, कांयच उरपाचे ना. इलेक्शन येयले की डिवायड, एका मतां मारा तेका मतां मारा, मतांचेर येता रिजन. कित्याक आयज आमी हांगा जर पावला जाल्यार रॉंग सरकाराक निवडून हांगा आमी पावला. आयज आयतारच्या दिसा हांगा आमी ह्या वोटान बसला जाल्यार आमी रॉंग वोट केला म्हणून. हे वोटींग सारखें जावपाक जाय. आयज खुबशे लोक गोंयांत अजून न्हिदना, तांकां दिसता कितें जातलें. आयज हे लोक एक टायमार न्हिदूनच आसले जेन्ना आमी 9 वर्सां बोव मारताले तेन्ना तांकां दिसतालें आमकां कितें जातलें, आमचो गांव कितें वयतलो. आयज तेंचो गेलो. तेन्ना पयले चिमलाकारांकूय दिसतालें आमचें कितें जातलें, तेंचे जालें ते भायर सरले. आयज सवाट्यार लोक भायर सरले, आरांबोल लोक भायर सरले, प्रत्येक गांवांत भायर सरला. तशें 100% गांव आमचे अंडर अटॅक आसा. हे 39 आमचे सगळे दोंगर शेतां सगळे काबार जातले, आमचें अस्तित्वच नश्ट जातलें. सो पॉलिटिक्स हे उरपाचेच ना. आमी पासून आमचे सगळे आयडियोलॉजी जे कितें आसा ते फाटल्यान दवरून आयज आमी कित्याक एक पावल फुडें मारता, गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून. आमकां ते डिफरन्सीस नाका म्हणून आमी तेंच्या कडेन फ्रेंडली रिलेशन दवरता, ते आमच्या कडेन फ्रेंडली रिलेशन दवरता. कित्याक आमकां खबर इट इज नॉट अबाउट तेंचे एक्झिस्टन्स नाल्यार आमचे एक्झिस्टन्स, आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचे, काँग्रेसचे सर्वायवल नाल्यार आरजीचे सर्वायवल नाल्यार आम आदमी पार्टीचे सर्वायवल न्हू. हे आमचे गोंयकारांचे सर्वायवल आसतले. सिंपल आसा. आमी जर एकठांय येना आमकां फायट करची पडटली. फाल्यां कोण 2 जिखतलो, कोण 3 जिखतलो, कोण 4 जिखतलो, पूण सरकार करपाक पावपाचें. आतां सपोज आमी ट्राय केले आनी जर जावंक ना जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक फायट करचीच पडटली. ते आनी हें ना, कित्याक आमी काय डायरेक्ट तांकां केक वॉक दिवपाक शकना. पूण जाता तितलो प्रयत्न आमी आमच्या सायडींतल्यान करतले. हांव मागता दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींतले जे लिडर्स आसा तांकां कोणाक दिसता की युनिटी जावपाक जायना, आरजीची आयडियोलॉजी सारकी ना जाल्यार ओपनली सांगा आमकां अलायन्स नाका म्हणून. घुवणून आन्सरां दिवं नाका. क्वेश्चन मीडिया एक विचारता, आन्सर बोलतेच. क्वेश्चन जर विचारलो शिरसयच्या मायनीचो, आन्सर येता सोनचेच्या मायनीचो. हे आन्सरय येवपाक जायना. आन्सरां स्ट्रेट आसपाक जाय. कोणाक जर दिसता आरजी सारकी ना, त्यांच्या वांगडा आरजी आयडियोलॉजी मॅच जावपाक शकना, तोंडार सांगा बाबा आरजी तुम्ही आमकां नाका, आमी आमच्या जीवार जिखतले, मागीर कितें करपाक जाय ते आमी करतले. आमी समर्थ आसा, गोंयकार समर्थ. गोंयकार आतां पिसो उरलेलो ना, गोंयकार जागो जाल्लो. हांव मागता दोन्ही पॉलिटिकल पार्टीचे एमएलए हांगा आसा ते दोगांकडे मागता, सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही तुमचे पार्टी लिडरशीप आहा तांकां बेगीन सांगा हे अलायन्स करा म्हणून. जाता तितले बेगीन सीट शेअरिंग करा. आमकां चड आशा ना. आमी हांगा व्हडले चीफ मिनिस्टर आमकां जावपाक व्हडले आमकां खाज ना. ते करपाक येयले जाल्यार कितले करोड करून आमी तेंच्या वांगडा बीजेपी वांगडाच वचपाचे. आमकां ती गरज ना. आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें. आयज हे जे बाकीचे आमदार विरेश वांगडा जेन्ना आमदार झगडटा आमकां दिसता की खंय तरी तेंकांय जाय गोंय उरलेलें, गोंय राखलेलें. कित्याक गोंय नवीन सेड आसा, सगळे न्यू आमदार 5 जाण हांगा बसला, सगळे न्यू आमदार. हे न्यू आमदार जेन्ना उलयता, ते न्यू आमदार जेन्ना काम करतात असेंब्लीन तेन्ना वांगडा रावन ते काम करता. आमी पळयता की आमी विरेश वांगडा आसता असेंब्ली टायमार तेन्ना एकामेकाक फोन मारप, मेसेजी करप, हे कोऑर्डिनेशन तेंचे एकदम बरें चल्लेलें आसता. पूण कोण तरी अशे आसात तेंकां हे युनिटी जाल्ली नाका. कोणती नांवां घेवया नाका, पूण टायम येतलो 100% टायम येतलो. आमी उलयतले, ते उलयतले.
उलोवचे पडटले आणि हे सांगता जर तांकां दिसता खंयचे तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तांकां युनिटी करपाक दिना, अलायन्स करपाक दिना, आरजीची दारां तुमकां फूल ओपन आरजी दारां हांगा बसला तांकां फूल ओपन आसा कित्याक आमी तुमचें काम पळयल्लें आसा. असेंब्लीन तुमी कितें काम करतात तें पळयल्लें आसा. तुमच्या गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून तुमचे काळीज कशें धडधडटा तें पळयल्लें आसा. सो आमची दारां तुमकां लागून ओपन आसतली. सो प्लीज अशें दीस हाडनाका की तुमच्या अगेन्स्ट आमकां कॅन्डिडेट घालचे पडटले. फाल्यां मागीर आमचेरूय प्रेशर येतलो, आमचेय भुरगे आमकां सांगतले, तेन्ना मागीर ते बेश्टी रायवलरी जातली, फायट जातली आनी आमकां तो दीस येवपाक नाका. हे पॉलिटिक्साचेर इतल्याक लागून उलयता कित्याक 39A जर भायर मारतले आनी ह्या सरकाराक जर भायर मारतले, आतां सरकार आनी एक करपाक शकता. आतां तो आमदार उपोशनाचेर आहा. आमचो प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय जातलो कितें जातलें तुमकां सांगतले फुडें. पूण जर जालें एक टायम 39A 6 म्हयन्यांक लागून बंद दवरपाक शकता. जसो रिजनल प्लॅन 2012 बंद दवरलेलो 2019 परतो चालू केलो, तसो 39A थोडे दीस बंद दवरपाक शकता, गोंयकारांक पिशान काडपाक शकता आनी मागीर 2027 जिखून येवन 39A 40B बी नासले आनी कितें हाडपाक शकता. हे येवपाक जायना म्हणून आमी गोंयकारांनी आतां पॉलिटिकली एक्टिव्ह रावपाक जाय. आमी एक्टिव्हिस्ट म्हणून रावन इलेक्शन जिखपाचें ना, आमकां पॉलिटिकली एक्टिव्ह रावपाक जाय. आनी जे एक्टिव्हिस्ट आसा, जे NGOज आसा, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, बीजेपी उडोवपाक जाय, तेंच्यांनी पासून ओपनली सपोर्ट कोणाक तरी डिक्लेअर करपाक जाय. आमी म्हणून आमकां करा, पूण कोणाक करता ते तोंडान सांगपाक जाय, फाटल्यान न्हू. कित्याक इलेक्शन येता तेन्ना कितें जाता, खंयचोच एक्टिव्हिस्ट सांगना कोणाक मत मारता, तो सांगता बीजेपीक मत मारता. मारपाचें कोणाक मारपाचें तें कळपाक जाय न्हू. एक 5 वर्सां एक्टिव्हिस्ट उलयता, झगडटा, इश्यू काडटा, गोंयभर भोंवता, तुमी गोंयभर पळयतात, लोक तुमकां पळयतात, लोक तुमकां फॉलो करतात, तुमचे फॉलोवर्स आसा, तुमचे युट्यूब व्हिडिओ पळयता, फेसबुक व्हिडिओ करता, कितें इश्यू जाता तेन्ना तुमकां आपयता, तुमकां रिस्पेक्ट करता. तेन्ना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता लोकांक गायड करपाक, लोकांक सांगपाक कोणाक वता मारा ती. एवरी टायम हात वयर काडपाक शकना. आयज हे उलयलाय म्हणून थोड्यांक वायट दिसतलें, फाल्यां मागीर म्हणटले मनोज डायरेक्ट उलयता. रिजन आसा कित्याक आमकां आनी गोंयांक टायम ना. आमी आयसीयून आसा. आमची आवय जर आयसीयून आसली, आमी गेम पळयत ना जाल्यार पिक्चर पळयत सोफार पांय वयर दवरून आमी टीव्ही लावन बसता आसले, बसचे नासले. आमचें गोंय आयसीयून आसा, लक्षांत दवरा. लास्ट हांगा बसला भितरलो एकटो पासून गोंयकार आयज 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट ना जाल्यार आपल्या गांवांत फ्लॅट घेवपाक शकना. फ्लॅट आनी प्लॉट सोडून दी. आमी जर 10 जाण तुमगेर येयले आयतारचे, तुम्ही पोटभर आमकां नुस्तें सुद्दां घालपाक तुमच्या कडेन ताकद ना. सारकें काय ना? पोटभर भुरग्यांक नुस्तें पासून घालपाक, सोयरी आयल्यार नुस्तें पासून घालपाक आमच्या कडेन ताकद ना. कित्याक ना? ते 2000 घेवन ती एनवेलॉपां घेवन आमी वोट मारता, विकता. आमची आयडेंटिटी, आमचे फ्युचर आमकां विकता, स्वताक विकता. हे विसरो नाका. सो वयता वयता इतलेंच सांगता की आमचो आमदार हांगा उपोशनाचेर बसला. कालच्यान तो म्हाका दिसता काल पयर राती तो जेल्लो, थंयच्यान मागीर तो उपाशीत आहा. फक्त उदक पिता, उदकाचेर आहा, बेश्टो उदक. ते पासून चड पी म्हटल्यार ते पियाना. आनी आमी ताका फोर्स करिना, कित्याक तो रेव्होल्युशनरी. आमी ताका वीक करचे ना, आमी ताका स्ट्रॉंग करतले. फाल्यां कोण येतलो सांगतलो उपोशण सोड म्हणून ना. कित्याक सोडपाचें उपोशण? ह्या सरकारान हार मानपाक जाय, ह्या सरकारान 39A स्क्रॅप करपाक जाय. एवरी टायम आमदारान वचून ते CTP कडेन भीक मागपाची, 2-2 वरां तिका एक्सप्लेन करपाचे, हे करगे ते करगे, नांव सोंपता, भेणे सोंपता, हे सोंपता. कितें एवरी टायम तेच करपाचे? भेणे आनी हेच करून तिका ती भेणे थंयच्यानूच व्हरता आसतली कुर्काच्या, व्हरता मरे. तेच सांगपाचें आमच्या आमदारान. येल्ले फावट लोकांक व्हरपाचे, आपले पालक्यो, आपले सण आहा ते सोडून CTPचे तिका तिची आरत काडची पडली आमकां. हा, कोण आरत बीन बरयता तिची एक आरत बरय. आता फुडल्या फावट तेच करुया, आरत करुया तिची. हा, जय जय श्री वर्तिका देवी, हा, दुर्गा माता. हे आमी आता फुडलो जो स्टेप आसतलो तो मातशें तुमकां सांगतलेच. पूण आमी चड टायम आमच्या आमदाराक हांगा दवरून त्याचे लायफ रिस्कान घालचे ना. आमी कितें स्टेप घेवपाक जाय तो घेतलो. हांव सगळ्यांकडे मागता. आता दनपार जाल्ली आसा, 2 जाल्ली आहा. तुम्ही खंय वयचे न्हू. हांगा कोण मातशें कोण मेळटा लागीं की जेवण खाण कितें आहा तें जेवन येवचें. आमी 3 सुमार कितें तरी आमी डिक्लेअर करतले. 2 वरांचो आतां 2 जाले.
एक 2 वरांचो आम्ही टाइम दिता सरकाराक की हे जे 39 आसा हे स्क्रॅप करचे, विरेशाचेर आणि बाकीच्या लोकांचेर ज्या पोलिसांनी हात घातला त्या पोलिसांक सस्पेंड करचे आणि आमच्या गोंयकारांक टर्मिनेट करचे आणि आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांक जस्टीस दिवचो, न्याय दिवचो. देव बरें करूं.